नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. संसदेच्या खासा अधिवेशनाविशीं विरोधकांक कांयच खबर ना. ज्येष्ठ फुडारी सोनिया गांधीन प्रधानमंत्री मोदीक चीट बरयल्या. म्हारगाय, मणिपूर, अदानीचेर जेपीसी, हरियाणा, शेतकार, चीनाचे अतिक्रमण, रोजगार, जातीवाद धरून 9 इश्यू मांडल्यात. संसदेत हाजेर चर्चा करची म्हूण काँग्रेस मागता. जयराम रमेश म्हणटा इंडिया अलायन्स अधिवेशनाचेर बहिष्कार घालचे ना. एजेंडा कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है. तो जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, आवश्यक वस्तुओं पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है और रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं और एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग परेशानी में है हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बहस होने की ज़रूरत है. एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है, इस पर चर्चा हो, सोनिया जी ने जिक्र किया है. और जो एकमात्र लाभार्थी हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के, जो अडानी बिजनेस ग्रुप है, उसके जो खुलासे हुए हैं उस पर जेपीसी का गठन होना बहुत ज़रूरी है. हमारी सरकार चली गई 2014 में, उसके बाद में उस जातीय जनगणना के बारे में हमने कुछ सुना नहीं. न केवल जातीय जनगणना नहीं हुआ है, पर जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो हर 10 साल जनगणना होती है, वो भी अब तक नहीं हुआ है. हमारे ज़मीन पर चीन बैठा हुआ है. लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर गंभीर समस्याएं. तो सोनिया जी ने कहा है कि जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है, अलग अलग राज्यों में एक भय का वातावरण बनाया गया है, एक माहौल बन गया है भय का. लोग चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं, लोगों को निशाना बनाया गया है. इस पर चर्चा हो. और आखिरी मुद्दा जो उन्होंने जिक्र किया है, मणिपुर को लेकर 4 महीने हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म हो चुकी हैं. आज भी लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं. और आज ही हमें पढ़ने को मिला है कि अगले 5 दिन के लिए, जब हम G20 मना रहे हैं दिल्ली में, 5 दिन के लिए इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगाया गया है. बॅटरी एनर्जी सिस्टम घटमूट करूंक केंद्र सरकाराचें मोठें पावल. केंद्र बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेव्हलप करता. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर कॅबिनेट बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. ह्या प्रकल्पाक केंद्र 100% फंडिंग करता. 3,760 कोटींची मंजुरी दिल्या. 2030 ते 31 मेरेन 5 फेजींत काम. प्रकल्पाचेर एकूण 9,500 कोटी खर्च येवंक शकता. आज जो बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है, वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना की स्वीकृति की गई है और इसके ऊपर लगभग 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लाकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम होगा और इसके ऊपर 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ये 100% सेंट्रल ग्रांट रहेगी. मंत्री माविनाक बायलां आनी भुरगीं खातें दिवचें. पंचायत खात्याक तो न्याय दिवंक शकना. उद्देग खात्याकच वेळ दिता म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजयाचो बाण. मुख्यमंत्र्यान माविना कडच्यान खंय पंचायत काडून ताका बायलां भुरगीं खातें दिवचें. गोंयांत विरोधक एकठांय ना. युनायटेड ओपोजिशनाचो भाग जावंक तो खंय केन्नाय तयार. मंत्र्याचो पोर्टफोलिओ काडपाक जाय पंचायत, कित्याक ताजो जो बिहेवियर आहा एज पंचायत मिनिस्टर इज अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ पंचायत्स. ताणें असेंब्लीन आमकां सांगला की पंचायतीक कित्याक इतल्यो पावर दिवंक जाय. सेकंड, इंडस्ट्रीचे जेन्ना हावस टॅक्स पंचायतीक दिवपाक जाय, कित्याक दिवंक जाय काय म्हणटा तो इंडस्ट्रीच्या पावरांत उलयता, पंचायतीच्या पावरांत उलयना. सो अशें हातूंत म्हाका दिसता इट इज रॉंग टू कंटिन्यू हिम एज अ पंचायत मिनिस्टर.
ताका आनी खंयचो पोर्टफोलियो दिवचो कळ्ळें तुका न्ही वुमन एंड चायल्ड बी. सो नॉट पंचायत, कित्याक पंचायतान तो न्याय दिवपाक शकचो ना. से आय एम इन द ओपोजिशन फर्स्ट. As I have told you, there is no united opposition in Goa as of now. It can happen in the future. If it happens, it's very good. I will be part of that united opposition. I will not break ranks just like that. But at the same time, there are no serious attempts to create unity in opposition. IRB PSIचे पिस्तूल चोलून ताची बायल गंभीर जखमी. म्हापशा रावपी ह्या PSIची बायल खंय मंगळारा रातीं पिस्तूल साफ करताली. इतल्यान फार जावन गोळी तिच्या हाताक लागली. उपरांत पांयांत गेली. तिका GMCत एडमीट केल्या. म्हापसा पुलीस प्रकार कितें ताची चवकशी करतात. PSIचेर ऑफेन्स रजिस्टर जाला. म्हापशा लेट नायट एक गजाल घडली. आमकां फोन येयलो की एक IRBचो पुलीस जेन्ना घरा कडेन येयलो ड्युटी आपली सोंपोवन तेन्ना आपले सगळे रिवॉल्वर काडून टेबलार दवरले. तेन्ना तेजी घरांतली बायल आसली ती पिस्तॉल पळोवपा खातीर आनी साफ करपा खातीर तेन्ना हातीन घेतले. तेन्ना पुसोन जाल्ले तेजे पण तिजे पळोवया कितें तरी म्हणून तेन्ना ट्रिगराचेर तेजो बोट लागले आनी गन लोड आसल्या कारणान ती गुळी पिस्तोलांतल्यान भायर सरून सरळ तिच्या हातीर मागीर हातीर आनी जांगेचेर बसोन हाडां फ्रॅक्चर जाल्ली, हाड तुटून पडलेले अशें आमकां खबर कळटा. आतां सद्याक तरी तिजो उपचार हांगा GMCन चालू आहा. फुडलें कितें इन्व्हेस्टिगेशन आहा तें म्हापसा पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फुलारी. बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे केशीत मर्सिडीसाची पात्रांव मेघनान हायकोर्टा कडेन 2 कोटी रुपया जमा केले. दिवाडेचे फट्टे, बंगालच्या अरूप कर्माकाराचे फामिलीक दरेकी 50 लाख, गंभीर जखमी जाल्ले शंकर हळर्णकाराक 40, वनिता भंडारीक 35, राज माजगांवकाराक 25 लाख. 60 दिसां भितर एक्सिडेंटाचो रिपोर्ट मोटर अपघात क्लेम ट्रिब्युनलाक दिवन फामिलीक आनीक लुकसाण भरपायेची व्यवस्था करात म्हणून क्रायम ब्रांचीक कोर्टाचे निर्देश. पोन्ने गोंय पुलीस स्टेशन पुर्तुगेज तेंपावेल्या घरा सारक्या वास्तूंत दीस काडटा. स्टेशन 25 वर्सां फाटीं रायबंदरासान पोन्ने गोंयच्या पुलीस आउटपोस्टांत शिफ्ट केल्लें. उपरांत ताचे कडेन कोणें पळयलेंच ना. नळ्यांक गळटी, प्लास्टीक कापोत घालून पावस धुकल्ला. ह्या इतल्याशा पुलीस स्टेशनांत 60-70 पुलीस ड्युटेक आसतात. खासा रिपोर्ट. 1998त रायबंदरा वयल्यान पुलीस स्टेशन पोन्न्या गोंय पावलें. ताच्या पयलीं तें आतां रायबंदरा आउटपोस्ट आसा थंय आशिल्लें. पुलीस स्टेशन पोन्न्या गोंय आयलें तेन्ना तें पयलींच्या पोर्तुगीज टायमा वयल्या आउटपोस्टांत आयलें आनी आतां 25 वर्सां जालीं तें थंयच आसा. एका वटेन पोर्तुगीजाच्यो सगळ्यो यादी पुसून उडोवपाच्यो मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्लें. मात हे पोन्न्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनाच्यो यादी पुसपाक फाटल्या 25 वर्सांत कोणाकूच जालें ना. कितलीं सरकारां आयलीं आनी गेलीं, मात पुलीस स्टेशन तशेंच. पुलीस स्टेशनाचो पुराय वाठार 97.36 स्क्वेअर मीटर आसा. वट्ट 11 गांव ह्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनान येता. पणजे महापालिकेचे 2 वॉर्डूय पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनान येतात. 1999च्या सेन्सेक्स प्रमाण तेन्ना 1,10,000 लोक ह्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनान रावताले. करमळे रेल्वे स्टेशनाकूय हेच पुलीस स्टेशन लागता. मतदारसंघाचो विचार करपाचो जालो जाल्यार पुराय सांताक्रूज, कुमारजुआं तशेंच पणजे आनी मयेचो कांय भाग ज्युरिडिक्शनान येता. आतांच्या घडयेक थंय पुराय स्टाफाचो आंकडो 160चेर आसा. एका वेळाक 60 ते 70 जाण ड्युटेक आसतात. मात पुलीस स्टेशनार प्लास्टीक घालून दीस दुखळपाची वेळ आयल्या. दुसऱ्या वटेन पळोवपाक गेल्यार पोन्न्या गोंयांत फामाद आशिल्ल्यो चर्ची आसात. थंय दर वर्सा लाखांनी ट्युरिस्ट येतात. सगळ्यांचो भार ह्याच पुलीस स्टेशनाच्या तकलेर. G20 निमतान गोंयांत आयिल्ल्या डेलिगेट्सांनी ह्या पुलीस स्टेशनाक भेट दिवन हांगासर फोटोय काडून व्हेल्यात. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा स्वप्नील तारी. एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. फोंडे वेल्या बाजारांत जुगार अड्ड्यार पुलिसांची धाड. 4गांक रंगे हात धरले. मंगळारा रातीं उसरां कारवाय. 1,500 रुपया, प्ले कार्ड्स, बूक आनी बाकीचें सामान जप्त केलां.
धरले उपरांत चौकांतल्या एकल्यान पुलिसाची नजर चुकोवन फौज्यो मारपाचो यत्न केलो, ताका जमलें ना. गॅमलिंग कायद्या सकयल गुन्यांव जाला, तपास चल्ला. सकाळी पोलिसांक एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आनी फातोडेचेर आयज पोलीस ते जे इन्फॉर्मेशना हितूर अप्पर बाजार हांगासर बाजार म्हणटा थंय गेले आनी तांकां थंयसर गॅमलिंग लायव्ह जे खेळटाले ते तांकां मेळ्ळे आनी तितूर 4 जाणांक तेंच्यांनी अरेस्ट केल्ले आसा. हे जे 4 जाण बसलेले हे इस्पिकांनी खेळटाले आनी तांकां कॅशूय अरावंड 1,500 अशी कॅश मेळिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी हे 4रांकूय अरेस्ट केल्ले आसा. आनी तुमी व्हिडिओ पळयला आसतलो लायव्ह, भितूर तांकां धरतना एकलो पळयताना तेज्या पुलीस फाटल्यान लागून ताका परत धरून हाडला आनी त्याच प्रमाणे फुडें कितें जी चवकशी आहा इन्वेस्टिगेशन आहा हे पुलीस स्टेशना फोंडा पुलीस करीत आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंय विद्यापीठांतल्या दोगा चलयांचो विनयभंग करपाच्या प्रकरणात पुलीस अधिकाऱ्यांचो चलयेची माफी मागूंक न्हयकार. आपणें कांयच करूं ना तेन्ना माफी मागिना म्हूण गोंय विद्यापीठाचे इन्क्वायरी कमिटीक ताणें जाप दिल्या. इतले मजगतीं तो पुलीस अधिकारी खंय लाँग लिव्हेर गेला म्हूण सुत्रां सांगतात. कारापूर तिस्कावेल्या गुदांवां फाटल्यान हावजिंग बोर्डाच्या रस्त्यावेलो कोयर पर्ये आनी कारापूर सरवण पंचायतीन मेळून एकठांय उखल्लो. रस्त्यार कोयराच्यो राशी, लोकांक त्रास जाता, वडोवपी वेल्यान शापतो सांगतात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. दखल घेवन दोनूय पंचायतींनी सुवात नितळ केल्या. लोकांनी कोयरा विल्याचो प्रस्न आसल्यार खंय पंचायतीक सांगचें. हांगा हाडून मी कशें उडोवं नाका कचरो. तुमचो कितें जर प्रॉब्लम आसा कचऱ्या समस्या पंचायतीक एप्रोच करा. आमचे पर्ये पंचायत सदांच हेल्पफूल आसतली. म्हाका दिसता कारापूर पंचायतूय तुमकां हेल्पफूल आसतली की तुमकां हेल्प करपाक तुमचो कचरो खंय डिस्पोज करपाचो. आमी तुमचो प्रॉब्लम समजता की तुमकां खंय तरी उडोवपाक जाय तेन्ना तुमी हो कचरो हांगा न उडयता पंचायतीक एप्रोच करा. खरंच ताका हांगा मिनी सोनसड्याचो रूप येयल्लो, कित्याक येयल्ले गेल्ले हांगासर जे कारापूर तिस्का वयले म्हण किंवा ह्या सायडची पडोशा जावं ह्या सायडचे कोण रेजिडेन्शियल जे घरां आसा येयले काय हाडले उडयतालेच वयताले कितें. आनी खरोच ताका मिनी सोनसड्याचोच रूप येयल्लो कितें. आनी खरें म्हणल्यार लोकांनी प्रत्यक्षान काळजी घेवंक जाय की आपली जी गार्बेज आसा ती आपूण स्वता डिस्पोज करूंक जाय, भायर हाडून उडोवन दुसऱ्यांक त्रास करून आनी थंय दुर्गंधी करपाची नासता. अटॅकिंग खेळा खातीर फामाद आशिल्ले FC गोवान ISL खातीर डिफेन्स घटमूट करपाक पश्चिम बंगालच्या नारायण दासाक सायन केला. 29 वर्सांचो नारायण दास 2014 आनी 2017-18 सिजनांत FC गोवाक खेळ्ळा. ताच्या अणभवाचो FC गोवाक लाव जातलो म्हूण FC गोवाचो संचालक रवी पुष्कर प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्सां खातीर दिल्लीचे कर्णी सिंग स्टेडियम सब सेंटर, वेलोड्रम ह्या सायकलिंगाच्या प्रकारा खातीर दिल्ली सेंटरय घेतलां म्हूण खेळां मंत्री गोविंद गावडे मिडिया कडेन उलयलो. गोंयच्या कात्या कुयेलोचे इश्यूचेर खंय अजूनय चर्चा चल्ल्या. गोंयचे चली एशियन गेम्सांत आसचें म्हूण यत्न चल्ल्यात. स्पेशल ऑलिंपीक जिखिल्ल्याचे इनामाचे पयशे चवथी आदीं दिवपा खातीर खंय यत्न चल्ल्यात. इन्स्टेड ऑफ पुणा आमी दिल्ली वेला. ओके. पुण्यान कितें पुण्यान नाल्यार आमकां 3 सेंटरांचेर व्हरचें पडटलो. पुण्याक बाकीचे 2 फॅसिलिटी अवेलेबल आसा म्हणजे गोल्फ आनी शूटिंग. वेरेज वेलोड्रोम ना. वेलोड्रोम म्हळ्यार सायकलिंग ती ना. सो म्हणूनच ते एकेच कडेन आमी कर्णी सिंग जो स्टेडियम जो आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया थंय आमी शिफ्ट केल्लो आसा. विषय म्हणटात तो कात्याचो कितें अपडेट आसा? कात्याचो आतां सुद्दां आमी तें उलयलेलें आसात. बरेचशे विशय खूब आहा डिस्कशन करपा खातीर. त्यो कांय गोश्टी ते आमी सांगला खंयच्या परिस्थितीन ते गोंयचें एक रिप्रेझेंटेशन जावपा खातीर आमकां जाय म्हणून आज परत सुद्दां आमी उलयलो आसा. आय एम ऑन जॉब. स्पेशल ऑलिंपिकाक गेल्ले पळय तेंचे आमी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की बिफोर गणेश वी आर गोइंग टू रिलीज द मनी. एक्चुअली कशें आसलें तुमी एक बाजू आयकतात. खरें म्हणल्यार स्पेशल ऑलिंपीक जे आसता पयलीं त्या फाटल्या पावटी तांकां आमी दिल्ले हांवें फ्लोरालो एश्युरन्स दिल्ले आसा. ताका प्रोसिजर लागता. they are directly not associated with my sports authority of Goa.
कळ्ळें न्ही. बट एज अ सिंपथी आनी एज अ स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी तेंच्यांनी आमच्या गोंया खातीर भारता खातीर नाम कमयलेलें आसा. आमी त्या एंगलांच्यान आमी कन्सिडर करता. बट कशें आहा न्हय, थोड्यो कांय गोश्टी फॉर्मेलिटी लागता. गोवा प्रो लिगांत गार्डियन एंजलान सेजा फुटबॉल अकादमीक 1 गोलान धपको दिलो. धुळेर ग्राउंडार फाटोफाट दुसरी मॅच जिखून गार्डियन एंजल 6 पॉयंटां सयत दुसऱ्या सुवातेर पावले. सेजा अकादमी 3 पॉयंटांनी 5वे सुवातेर आसा. आज वास्को स्पोर्ट्स क्लब आड पॅक्स ऑफ नागोवा स्पोर्ट्स क्लब. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.